मोगाच्या बाबा भणीनो, आज आमी चिंतान आयची वाचपां आयकल्यात आनी आयची वाचपां आमकां एक खास संदेश दिता आनी तो म्हणजे देव आमकां केदींच साणिना, पूण आमी ताका उलो मारूंक जाय, मागणी करूंक जाय आनी मागणी केल्यार उलो मारल्यार देव आमच्या आदाराक पावता. हे आमी पयले वाचपाक तेन्ना धरून दूत थोडे घुसपडले. शिश्यांची संख्या वाडत वेताली. थोडे ग्रीक गुणगुणटात, म्हणटात आमकां आदार दिवंक कोणूच ना. आनी हे वेळार सगळे शीस दोन दूत एकठांय जावन मागणी करून कोत्तात आनी देव पवित्र आत्मा ताची मनां उजवाड येता आनी ही संख्या ही अडचण आयल्या ती पयस करूंक तांकां आदार दिता. तशें पळयलां दुसरें वाचपाक तेन्ना शीस बोटींत आसलेत आनी ताजे फुडें आदोळ म्हूण आसलें. हे वेळार ते जेजूक उलो मारतात, जेजू तांच्या आदाराक पावता. बाबडीन जेन्ना आमी आमचें जिवीत सारता, जर आमी ल्हान व्हड, जर आमी पाद्री माद्री कोण जावं, आमच्या जिवितांत खूब खूब कोश्ट दूख येतात. हे वेळार आमी मागणी करूंक जाय आनी मागणी केल्यार आमकां देव आमची मनां उजवाडयतलो आनी आमकां एक बरो रस्तो दाखयतलो. तो खास हो संदेश आमी हे मनान दवरुया आनी आमच्या पासत देवा लागीं ही खास देणें दिवन आमी हे मिसा पेटींत देवा लागीं मागुया.